नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंय सरकार लोकां खातीर प्रामाणीकपणान वावुरता म्हणटा राज्यपाल। राजभवनांत गोवा संपूर्ण यात्रेचो समारोप। विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा म्हादय प्रश्नाचेर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकांत व्हरा। दाबोळे विमानतळाचेर येताल्यो आडमेळी 8 ते 2:30 मेरेन फ्लायट ऑपरेशन ना, सारकी पार्किंगूय ना म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत। मोपाचो लाव गोंया बरोबरच शेजारच्या राज्यांकूय। ड्रग सप्लायाचे केशींनी गोयचे 150 हैदराबाद पुलिसेच्या रडारार। कांय जाणांक उखलूंकूय शकतात। खूब एक जाण गायब। कांय जाण वचूंक शकता अटकपूर्व जामिनाक। चार कोटी खर्च करून सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड फेरी सुरू केली ती आसा खंय। रुटार येवपी लोक म्हणटा फेरी पळयल्लीच ना आणि तांकां त्या फेरीची गरजूय ना। खासा रिपोर्ट। मंत्री निळकंठ हळणकारान पशुपालन नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन स्किमी विशीं केली जागृती। तरणाट्यांनी आत्मनिर्भर जावचे, सरकार तेंको दितलो म्हूण उतर। काणकोण पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे काम सारखे जावना जाल्यार ते वडोवन परत करपाक लायतलो। आमदार तवडकाराची कॉन्ट्रॅक्टराक शिटकावणी। काम सुशेगाद म्हूण कागाळी। ड्रग्सार कारवायेक मुख्यमंत्र्यान पुलिसांक दिला फ्री हँड। भायल्यान नवे ड्रग पॅडलर्स येत रावतात। पुलिसांनी एक जावचे, कळंगूटचो आमदार उलयलो। थिवी जिमखानाची अर्धकुटी बिल्डिंग जाल्या बेकायदेशीर कामांचो अड्डो। सरकारी आदाराची मागणी। सरकाराक सुपूर्द केल्यार बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता आमदाराचे उतर। आणि जीसीएचो अध्यक्ष विपुल फडके म्हणटा सचिव आसतना जाल्ले आरोप क्लियर जावपाक जाय। सर्वसंमतीन चौकशी। आपल्याकूच हो प्रश्न सुटिल्लो जाय। जीसीएची बदनामी नाका। खबरो विस्तारान। गोयचे सरकार लोकां खातीर प्रामाणीकपणान वावुरता, काम करता म्हूण गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयलो। राज्यपालाची गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण जाली। ताणें यात्रे वेळार 40 मतदारसंघान 191 पंचायतींच्या 403 गांवांनी 1,500 मायज पंचांकडे गाठभेट केली। राजभवनान समारोप सुवाळो जालो। म्हादय प्रश्नाचेर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकांत व्हरचें म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीची मागणी। आमदार, मंत्री आणि हेर ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान ह्या वेळार म्हादय प्रश्नाचेर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकांत व्हरचें म्हूण मागणी केली। तशेंच रोजगार, राशन सप्लाय आणि हेर इश्यूंचेर लक्ष घालचें म्हूण मागणी। People want you to lead an all-party delegation to the construction sites where attempts are being made by a neighboring state Karnataka to divert water from our lifeline Mother Madai. We are looking with hope that you will intervene and ensure that the food grains are not wasted and there is no pilferage in the commodities of the public distribution system. Our government is, according to my information and my assessment, government is sincerely doing to look into that matter, and you will also, opposition also, I am requesting to cooperate with that. And that's a political issue, you are at liberty to do that. केरळचो राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान ह्या वेळार मुखेल सोयरो आशिल्लो। भारताक एकठांय हाडपाचें श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेलाक जाल्यार सांस्कृतीक एकचाराचें श्रेय आदि शंकराचार्याक म्हूण तो उलयलो। Sardar Patel had built the edifice, the structure. Foundation was laid by a great son of Kerala, that is Adi Shankaracharya.
who made people of India aware of their cultural and spiritual unity. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि तुळशीदास च्यारी. दाबोळे विमानतळाचेर जायत्यो आडमेळी येताल्यो. 8 ते 2:30 मेरेन फ्लायट लँड वा टेक ऑफ करपाक मेळना. विमानांक सारखी पार्किंगूय ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राष्ट्रीय मिडिया कडेन उलयलो. मोपा विमानतळ आयिल्ल्यान खंय कार्गोचो प्रश्न सुट्टलो. ताजो लाव गोंया बरोबरच शेजारच्या राज्यांकूय जातलो म्हूण तो उलयला. 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्री एक वेळ मोपाच्या उक्तावणाक गोंयान येवपाचो. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी दिसंबर महीने में टेंटेटिवली ऑन द 11th of December ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हस्ते खुलने वाला है. इससे पहले गोवा इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द दाबोलिम एयरपोर्ट विच इज एन एक्चुअली नेवी एयरपोर्ट, और टूरिज्म स्टेट होने के वास्ते एक्चुअली बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस हमें वहाँ से रहती थी. अभी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अगेन इट इज एन कार्गो कैरिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच नॉट ओनली फॉर द गोवा but also for the neighboring state Karnataka, Maharashtra, इनके लिए भी कार्गो कैरिंग के लिए it will help. दाबोलिम एयरपोर्ट पे ढेर सारी डिफिकल्टीज हमें रहती थी. फ्लाइंग टाइमिंग, फ्लाइंग जोन्स विच इज रेस्ट्रिक्टेड. बट इन मॉर्निंग 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक यानी पब्लिक अपने प्राइवेट फ्लाइट्स वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते थे, वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते थे. Even though there is no parking space in the Dabolim airport, so there is so many restrictions the Dabolim airport. मोपा एयरपोर्ट खुलने से मुझे लगता है कि वहाँ पे abundant parking space है और which is only for the यानी cargo carrying, और बाकी सभी time it will open for the international and national flights. So which capacity of the 4.5 million in initial stage पे. तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट द टूरिज्म इन द स्टेट, और विच इज अप्रॉक्सीमेटली टूरिज्म जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट द 16% ऑफ द जीडीपी विच कैटर्स, और द 40% ऑफ द जॉब्स विच इज ऑल्सो फ्रॉम द टूरिज्म इंडस्ट्री इन अ स्टेट. ड्रग्स सप्लायाचे केसींनी गोयचे 150 दुबावीत हैदराबाद पुलिसेच्या रडारार आसात. एडविन न्यूनिस आणि स्टीव डिसोजा उपरांत गोंयांतल्या आनीकूय कांय जाणांक हैदराबाद पुलीस उखलूंक शकतात म्हूण सुत्रां सांगतात. खुबशे जाण गायब आसात जाल्यार कांय जाण अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घालूंक शकतात. हणजुणा केशीन हैदराबाद पुलीस एका फामाद डीजेक सोदतात. हणजुणा ड्रग केशीत हैदराबाद पुलीस एका फामाद डीजेक सोदतात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण हो डीजे हणजुणातल्या वेगवेगळ्या नायट क्लबांक साऊंड सिस्टम सप्लाय करता. कर्लिस नायट क्लबाक ताचे साऊंड सिस्टम आसताच. ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून वावुरतना तो हणजुणा वाठारांतल्या नायट क्लबांचेर आनी रेस्टॉरंटांचेर जनहीत याचिकाय घालता म्हणून सुत्रां सांगतात. ब्रेस्तारा हैदराबाद पुलिशेन ड्रग सप्लायाच्या केशीत आर बाला मुरुगनाक उखल्लो. ताका ज्युडिशियल कस्टडीत दवरला. कर्लिसाचो एडविन नुनीस आनी हिलटॉप क्लबाचो मालक स्टीव डिसोजाकूय तांणी धरिल्ले. सध्या हैदराबाद कोर्टान एडविन आनी स्टीवाक प्रत्येक आयतारा हैदराबाद पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावपाच्या अटीर जामिनार सोडल्यात. तपासा वेळार तांणी खुबश्या जाणांची नांवां सांगल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. आतां खंय गोंयांतले 150 लोक हैदराबाद पुलिसेच्या रडारार आसात. तातूंतले चडशे गायब आसात, जाल्यार कांय जाण अटकपूर्व जामिनाक वचपाचे प्लान करतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. 4 कोटी खर्च करून गोंयान मोठ्या दबाज्यान सोलर इलेक्ट्रीक हायब्रीड फेरी म्हयन्या पयलीं सुरू केल्ली. चोडणा सावन पणजे ही फेरी चलपाची. मात सध्या ती फेरी खंय आसा काय म्हूण मोठो प्रस्न. ह्या रुटार येवपी लोक म्हणटात तांणी फेरी पयलीच ना. महत्वाचें म्हळ्यार लोक म्हणटात तांकां ही फेरी गरजेची ना, तांकां खंय व्हडलोसो ताचो फायदो ना. चलता त्यो फेरीच सारक्यो चल्ल्यार पुरो. साहिल मांद्रेकाराचो खासा रिपोर्ट. सोलर फेरी इनॉग्रेट करून त्या फेरीचो प्रोविजन केल्लो आसा. मात 1 म्हयनो जालो ती फेरी आजून पर्यंत दिश्टी पडना. जालो आतां कोणी लोकांनी पळोवंकूय नासतली ती. हांवें तर आजून पळोवंकूच ना ती फेरी. सोलार आयल्या म्हणटा पूण हांवें तर आजूनय पळोवंक ना ती. इनॉग्रेट केल्ली ती दिसते तितलेच दिश्टी पडली, पूण आजून रुटाक काय दिश्टी पडूंकूच ना ती. जेन्ना आमी लोकां कडेन विचारले तेन्ना लोक आमकां म्हणपाक लागले की आमकां सोलर फेरीची गरज ना. पुढच्या पयलीं समस्या कितें तें जाणून घेवपाक जाय पयलीं. आतां आमच्या चोडणा सारकिल्ल्या गांवांत ती एक्चुली सोलार फेरी केल्या पळय न्ही लोकां खातीर. एक्चुली समस्या मेन आसा ती आमची एक्चुली 2 व्हिलर 4 व्हिलर. ती गर्दी पळयल्यार तुमकां कळटलें न्ही. पॅसेंजराची एक्चुली हें ना आमकां.
हें ना समस्या ना. सोलाराची म्हाका ते दिसना ती हांगासर आमकां फिजिबल आसा कशी, कित्याक ताजी गरज नाच आमकां एक्चुली. ते ना तेजे कांयच आमकां उपयोग ना. ती फक्त एक टुरिजमाच्या हितून एंगलान पळोवं येता. आनी जर लोकांक ते हांगसून 25-30 रुपया दिवन वयचे परस लोक तुका हेच फेरी प्रिफर करतले, शरावरी बांदर रूटूच प्रिफर करतले. कित्याक चोडण्यान खूब असो प्रॉब्लेम आसा की ह्यो फेरी चलता ह्यो जर सारक्यो चलत ते म्हाका दिसता सोलर फेरीची आनी हांगार गरज अशी पडची ना, कित्याक पॅसेंजर हेच सगळेच पणजे वता अशें ना. आनी आयच्या दिसान सोलर फेरी आसा तरी खंय? चोडणकारां आनी रिबंदरकारांक ह्यो प्रश्न पडला. ह्या प्रश्नाची जाप गोंय सरकारान नाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंटान दिवची हीच सांगता आनी आस्त बाळगता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकारा वांगडा स्वप्नील तारे. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम यशस्वी करपा खातीर मंत्री निळकंठ हळर्णकारान आपल्या खात्याच्यो स्किमी तरणाट्यां मुखार मांडल्यो. पशुपालन आनी नुस्तेमारी खात्याच्यो स्किमी, सबसिडी आनी हेर मजत तयार आसा. तरणाट्यांनी ताचो लाव घेवचो आनी स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण उलो. खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्किमींचेर उजवाड घालो. जो एनिमल हजबंड्री ज्यो स्किमी आहा, कामधेनू स्कीम, पशुपालन स्कीम, गोटरी किंवा पिगरी, ह्या सगळ्यांक आज पर्यंत बऱ्यापैकी सबसिडी दिता. आमचे डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी सहाय्य करता. तेचेरूच न रावता तो शिकलेल्या भुरग्यांक जे इच्छा आहा त्यांका काव शेड आसूं जावं पिगरीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा हो तांकां सबसिडीच्या माध्यमान तांकां सहकार्य करून तांकां ज्या प्रमाणे ते धंदो करता त्या प्रमाणे तांकां करून आमचे दिता. त्या बरोबर पोल्ट्री जे आहा, तांतयां दिवपी कोंबड्यो आसूं जावं चिकन खावपाचे कोंबडे आसूं, हे पद्दत तरेतरेचे भाशेन तेंचे हे आहा. हे आसतना सुद्दां हे आमच्या एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा अंडर जे फॉडर ग्रीन फॉडर जाय, हो ग्रीन फॉडर जरी एखादो शेतकार आसलो जायत आनी ताका इच्छा ना जनावरां पोसपाची जाल्यार तेणेन आपले फॉडरच्या माध्यमान ग्रीन काढून ते दुसऱ्या कोणाकूय विकू शकतात. आमच्या गोंयच्या लोकांकडे मागता की ह्यो सगळ्यो जे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा आणि वोकल फॉर लोकल ह्या माध्यमान जे आमचे स्लोगन आहा, जे प्रायम मिनिस्टर आणि गोवा सरकार आमचे चीफ मिनिस्टर जे योजना आहा, जे तरेतरे ज्यो एक संकल्प काडटा, ह्या माध्यमान आमकां सक्सेसफूल जावपाक चड वेळ ना. ताका तुमचो हात जाय आनी तुमचो सपोर्ट जाय. काणकोण पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे काम सारखे जावंक ना जाल्यार ते वडोवन परत करपाक लायतलो म्हूण काणकोणचो आमदार रमेश तवडकाराची कॉन्ट्रॅक्टराक शिटकावणी. काम सुशेगाद चल्ला, प्लॅन सारको ना म्हूण नगरसेवकांनी आमदाराक कागाळ केल्ली. ताची दखल घेवन तवडकारान कामाचे इन्स्पेक्शन केले. नगराध्यक्ष म्हणटा रूबी रेजिडेन्सीचे जाला तशें जावंक जायना म्हूण जतनाय घेवंक जाय. और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलकर ऐसा तरह से गलती हो गया ना सर. एक बिल किसमें मिला आप मेरे को आगे बाहर डेमोलिश करके फिर वापस करना पड़ेगा. जी सर, जी सर. और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलकर ऐसा तरह से गलती हो गया ना सर. एक बिल किसमें मिला आप मेरे को आगे बाहर डेमोलिश करके फिर वापस करना पड़ेगा. जी सर, जी सर. और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलकर ऐसा तरह से गलती हो गया ना सर. एक बिल किसमें मिला आप मेरे को आगे बाहर डेमोलिश करके फिर वापस करना पड़ेगा. जी सर, जी सर. क्या बोला मालूम है, डेमोलिशन करना सर एक बार भी हुआ, जो मर्जी सजा दीजिए और ब्रेक बीच में आप एक दिन फिक्स करिए, मैं खुद आता हूँ. त्यामुळे काम खूप स्लो चालतं. त्याच दृष्टिकोनातून कॉन्ट्रॅक्टर आणि ह्या दृष्टिकोनातून जे सायड इन्स्पेक्शन करून व ताका गती दिवपाच्या दृष्टिकोनातून आज आमी विशेष करून आयिल्ले आसा. ह्या बिल्डिंगेचें काम एक बरे तरेन जे लोकांक अपेक्षीत आसा, की जे टेंडरांक आसा त्या पर्यंत जावचें ही अपेक्षा आसा. आनी स्ट्रक्चर आनी जो हिंगा प्रोजेक्ट हिंगा चलता तो प्लॅन पणजे कसो जातलें म्हणून गडबडल्या भशेन जावंक लागलें. मागीर ते 2 टायम मागीर आमदाराक म्हणलें, आमदार तूं मातशें लक्ष घाला आनीक नाल्यार तें काम स्लो जातलें आनी क्वॉलिटी सारकी ना तेका. मागीर तेन्ना म्हाका आमदारान बी आश्वासन दिलें आनी चेअरपर्सनाक म्हणलें. तेमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया आमी ठरयलें आनी आज आमी सायटीर आयले. पूण आतां ताका परत वॉर्निंग दिलें आसा आमी, सगळें क्युरींग जावपाकच जाय. क्युरींग जायना जाल्यार कित्याक तो पावडर हेजो तो पावडराचे जे कलम जे करता ते पावडराचेच करता. बीम पसून पावडर रेंव ना, यूज जायना म्हणटकीर तें क्युरींग भरपूर जावपाक जाय. नाजाल्यार तशी आमची रुबी जाल्यार तशी जावपाक जायना. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
ड्रग्साआड कारवायेक मुख्यमंत्र्यान पुलिसांक फ्री हँड दिला. राज्यान भायल्यान नवे नवे ड्रग पेडलर्स येत रावतात. पुलिसांनी रेग्युलर एक्ट जावपाकूच जाय म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयला. फेक टुरिस्ट गायड भायले टुरिस्टांक लुटतात. पुलिसांनी एक्शन घेतना FIR घालूंक जाय जाल्यारूच हे प्रकार खंय बंद जातले. बीच बेल्टा खातीर फोम टँकर हाडपाचेय लोबो उलयलो. ने पुशर ड्रग पुशर म्हणटात तांकां डिलर येत आसता ते घेवन माल घेवन गोंया भायरसून येत आसता. द डिलर्स कीप ऑन कमींग. वी हॅव टू गो ऑन एक्टींग. म्हणजे जे जे एक्ट करपाक जाय तेंचे अगेन्स्ट पुलिसांनी आनी इवन आमचे लोकल लोक तेंच्यांनी फुडें एक पावल फुडें मारून इन्फॉर्मेशन अशें तेंचे कडेन कितें आहा जाल्यार दिवपाक जाय. आनी ड्रग्साचेर आमचो फ्री हँड आहा. अंजुना पुलीस आसूं, कलंगूट पुलीस आसूं आनी बाकीचे चीफ मिनिस्टराचोय फ्री हँड आहा टू डील वीथ दीस ड्रग्स very strongly, very strictly. There are some tourists who are being looted in the name of guide. ते गायडूच न्हू, हे कोण फुटींग कोण आउटसायड द स्ट्रीटा वयले लोक येवन थिंगा रोडार उबे रावता आनी सांगता वी वील हेल्प यू विथ एंट्री टू दीस क्लब, डॅट क्लब आनी कितें कितें खूब भाशेचे वस्तू सांगता ते आनी भितर वचोन कांयच ना. दे प्रॉमिस, दे शो सम फोटोग्राफ्स ऑफ गर्ल्स ऑल्सो and they take 20,000, 25,000, swipe a card and in reality they don't give anything. So हांव कितें म्हणटा की पुलिसांनी हेचेर कारवाई करूंक जाय, तेंचेर FIR रजिस्टर करूंक जाय. FIR रजिस्टर करीतूच जाल्यार हें बंद जातलें. तेंकां अरेस्ट करूंक जाय. लेट देम टेक अ बेल फ्रॉम कोर्ट. आनी बिचार वेदर इट इज वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसतना खंय उजो लावूंक शकता, शेकाक उजो लागूंक शकता. व्हेइकल्स आसता कितक्यो महिंद्राच्यो व्हेइकल्स चलतात थिंगा गार्बेज कलेक्शनाक येतात. तेजे भायर दृश्टीची लायफ सेवींग गार्ड्स हे आसता, जिप्स आसता. त्या खातीर फायर टेंडर धाकटुलो 4x4 बिचार आसची गरज आहा. हांव उलयना की कलंगूट कांदोलीम बागानूच आसचो, पूण सगळ्या बिचांचेर आसचो गोंयच्या. थिवी जिमखानाची बिल्डिंग आणि कॉम्प्लेक्स कितलीशीच वर्सां जाली अर्दकुटीच. सोरो, ड्रग्स, शिंदळकीचो अड्डो जाला. ती गोरवांचो गोठो जाल्ल्यान जिमखानाच्या वांगड्यांकूय दुख्ख. आमदारान लक्ष घालचें म्हूण तांची मागणी. आमदार निळखंड म्हणटा जिमखानाच्या उरिल्ल्या वांगड्यांनी फॉर्मलदाद करून बिल्डिंग सरकाराक दिवची. सरकार थंय बरी साधन सुविधा करूंक तयार आसा. आमी आसा थिवे आनी ही फाटल्यान दिसता ती 25-30 वर्सां पयलीं बांदलेली जिमखान्याची बिल्डींग. हे जिमखान्याची बिल्डींग तेन्ना गव्हर्मेंटाचो आनी बाकी हेचो फंड घेवन ती बांदलेली, पूण मागीर परत फंड कमी जालो, कितें तरी जालें आनी ती अर्दवट आसा. ते जाणटे जे कोण फावंडर कोण आसले ते सगळे जाणटे मरून गेले. आतां हेका 40 वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो आनी आतां न्यूसन्स फॉर द लोकेलिटी जाला. हांगासर एक गोरवांचो गोठो पयलो तुमकां दिसतलो. हांगासर गॅम्बलिंग चलता, हांगासर प्रॉस्टिट्यूशन चलता आनी हांगासर कितें स्मोक सगळे नाका जाते एक्टिविटी चलतात. ह्यो आमी सगळे आमच्या आमदारांक खूब पाटी हें केल्ल्यो. आयज आमचो आमदार निलखंड येयलो आनी ताणें ते मातसो इंट्रस्ट दाखयलो. तुमी आपण हँडओवर करशा जाल्यार आपण कितें तरी हेजेर करूंक शकता. म्हणजे म्हाजें म्हणणें आसा की हो आतां येदो व्हडलो करोडाचो प्रोजेक्ट सद्या आनी आमचे लोकेलिटीक हांगासर कंप्लेन आहा. एक पॉझिटिव्ह सायन दाखयल्या. जर सपोज ह्यो थिवी जिमखानाची कमिटी आमच्या थिवी पंचायतीक जर हँड ओवर करीत जाल्यार सरकारा मार्फत तो थिवी जिमखान्याचे बरें बांदकाम करून आमच्या थिवीच्या लोकांक, थिवी पंचायत क्षेत्राच्या लोकांक दिवपाचो तेजो प्रयत्न आसा. बाकीचे आहा तेंच्यांनी हँड ओवर करूं. कारण कितें आहा, मेंबर ना पळय ते इट्स नॉट अ लिगल हायर. म्हणजे फॅमिली कितें येतले भितरले तेंचें कॉन्स्टिट्युशन आसतलें. आसा त्या मेंबरांनी जो तेंचो उद्देश आसलो ते कितें गांवा खातीर करूंक सोदी, जाल्यार लोकेलिटी खातीर करूंक सोदी. आयज तांकां खंय तरी दाय उरचें जालां तें तेंच्यांनी आमकां सोंपोवपाचें. आमी तें कंप्लीट करून दिता तांकां. एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते तयार जातलो. स्टुडंटा खातीर हांव थिवेच्यान श्यामसुंदर फडते. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी पिरनाची निलिक्षा कुबल. ते मेहंदी आर्टिस्ट. लग्न, साखरपुडो, फुलां आसूं वा आनी कितें सुवाळो ते बायलांक मेहंदी घालता. खाशेलेपण म्हळ्यार ते हे मेहंदीचे कोन स्वता घरान करता, रेडीमेड बाजारांतले वापरिना.
Darker the stain, deeper the love. Yes, we are talking about मेहंदी. आजच्या ह्या स्वामिनी सिरीजान आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा निलिक्षा कुबल. हाय निलिक्षा. निलिक्षा आतां खूब मेहंदी आर्टिस्ट आसा जे म्हणजे भायले विकते कोण घेवन करता. सो तुजें अशें एक्सपर्टायज, तुजी अशी स्पेशालिटी कितें? हांव जो मेहंदी कोन यूज करता, मेहंदी पावडर यूज करता, प्युअर ऑर्गेनीक हेना यूज करता हांव. सो तितून कॅमिकल्स, प्रिझर्वेटिव्ह तसले कांयच येना आनी तेचो डार्क स्टेन आसता पळय तो 110% गॅरंटीड आसता. आनी मेन म्हणजे कशी ती मेहंदी कंप्लीट जाल्या उपरांत रोखडीच 4 वरांनी काडपाची, ओवरनायट दवरपाची ना. मार्केटांतले कोण स्टक जाता सो तो प्रिजर्व करून दवरता आनी ते तशें हें कांयच ना. ही स्मूथ सामकी हेना पडटा तेन्ना घालपाकूय कांय प्रॉब्लम जायना आनी फास्ट घालून जाता. फिनिशिंगूय बरी येता. तूं हे कोण घरा कडेन तयार करता सो यू आर 100% शुअर की तितून आनी कांय मिक्सचर ना ऑर इट इज नॉट अडल्टरेटेड? हय कित्याक हांव पर्सनली पावडर हें करून हांव ती ऑयल हेना मिक्स ऑयल यूज करता ती हांव पर्सनली करता. सो तितून हांव लोकांक सांगूंक इच्छिता की कांयच तसले कॅमिकल्स, प्रिझर्वेटिव्ह कांयच ना आनी म्हाजो जो रिव्यू आसा तो 110% बेस्टूच येयल्लो आसा आज पर्यंत. म्हाका कांयच तशें कांय हें ना अशें. आतां कितलीं वर्सां जालीं निलिक्षा हें तूं करता? एक्चुली हो हॉबी म्हजो ल्हानपणा पासून आसलेलो पूण आतां ह्या फिल्डान एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणून काम केल्यार म्हाका आतां 5 वर्सां कंप्लीट जालेली आसा. म्हाका सांग आतां तुजे क्लायंट कशे, तूं कसो एडवर्टायजमेंट करता? यू आर अ मेहंदी आर्टिस्ट सो क्लायंट तुज्या कडेन कशे पावता? हाव यू एडवर्टायज युअर सर्विसीस? क्लायंट म्हणजे स्टार्टींग हांवें जेन्ना पयलीं म्हज्या फ्रेंडांक घातलेली तेन्ना म्हज्या फ्रेंड्स फॅमिली कोण रिलेटिव्स आसा तांकां ती खूब आवडली सो तेणी आपले कलिग्स आसले तांकां सांगलें. सो ऑलमोस्ट सगळी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तितून? माउथ टू माउथ तशेंच जालेलें आसा सद्या. आनी आतां म्हाका एक सांग, ह्यो आतां तुका बिजनस करपाक तुका कितें हर्डल्स जाता? यू आर हॅविंग अ डॉटर ऑल्सो सो कशें मॅनेज कशें करता तूं? म्हाका म्हाज्या दोनूय फॅमिलींचो खूब सपोर्ट आसा. आतां एका ब्रायडलाक न्हू मेहंदी घालपाक कितलो अप्रॉक्सिमेट तुका असो टायम लागता म्हणजे हातीक आनी पांयाक? नॉर्मल मेहंदी घालत जाल्यार एक्चुली 4 to 5 hours लागता बट हेवी डिझायन जर तूं घालपाक गेलें जाल्यार एटलिस्ट 7 to 8 hours जायत मॅक्सिमम. रेट कंपॅरिजन कशें करतले तूं? म्हणजे बाकीच्यांचो रेट आनी तुजो रेट हितून डिफरन्स कितें आसा? बाकीच्यांचो म्हणजे लोकांचो स्टार्टींग म्हजे कडसून मातसो डिफरंट आसा पूण हांवें कितें केलां हांव हितूनसूनच लायक हांव डायरेक्टली ह्या प्रोफेशनाक येवंक ना. हांव पयलीं पासून आहा आनी लोकांचे अफोर्डेबल लायक तही प्रायस दवरले हांवें तेंचो बजट पळोवन कित्याक सगळींच जाणां अफोर्ड करूं शकना सो तांकां लागून हांवें स्टार्टींग प्रायस दवरला आनी जो कोण हेवी डिझायन अफोर्ड करता तांकां डिफरंट आसा तशें दवरला. सो ही आशिल्ली निलिक्षा कुबल आमच्या बरोबर. तिने आमकां एक बरी मेसेज दिली की आपली जी ती सर्वीस आसा शी इज नॉट ओन्ली फोकसींग ऑन मॉनिटरी पार्ट. ती म्हणटा आपली सर्वीस आसा ही खुबशा लोकां कडेन पावोवपाक तिने आपली अफोर्डेबिलिटी पयलीं मेंटेन केल्या. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. GCAचो आतांचो अध्यक्ष आनी तेन्नाचो सचिव विपुल फडके आड 2 प्रकरणांनी गैरव्यवहाराचे आरोप जाल्यात. ताचेर विपुल म्हणटा GCAन सगळ्यांच्या संमतीन चवकशी मागल्या. आपल्याकूय हो प्रश्न सुटिल्लो जाय. आरोप खरे असल्यार परिणाम भोगपाक तयार मात आरोप फटीचे असल्यार संघटनेची बदनामी कोण करता ते खंय लोकांक कळटलेच. हांवेंनूच रिक्वेस्ट घातलेली की जेन्ना हे बाकीचे मॅनेजिंग कमिटीतले मेंबर सांगता की म्हाज्या अगेन्स्ट की इरेग्युलरिटीचे आरोप आहा जे गेल्या मॅनेजिंग कमिटीन घातलेले ते वाऱ्यार लटकण्यापेक्षा एकदा हेचे कन्क्लुजना कडेन पावनी म्हणून ही कंप्लेन हांवें मागली की युनानिमसली एक डिसायड करया आनी ही कंप्लेन ओम्बुड्समॅना कडेन दिवया. हें म्हाजेंच आहलें डिसिजन. एक शब्द युनानिमस म्हणटा पळय तो लक्षांत घेवंक जाय की मॅनेजिंग कमिटीन युनानिमसली ठरयलें वीच इन्क्लुड्स मी ऑल्सो. एज अ प्रेसिडेंट म्हाकाय रायट आसा उलोवपाक आनी म्हाजो से आसा की हेचेर डिस्कशन आनी हेचेर चवकशी जावकूच जाय आनी हितूर जर कोणी हवेर एलिगेशन्स केला वा वाऱ्यार बेजलस केला जाल्यार हे सुद्दां भायर येवंक जाय. नाल्यार कितें कॉन्सिक्वन्सीस जर आसा ते हांव फेस करपाक रेडी आहा. म्हाजेर कितें जर हांव गिल्टी आसा जाल्यार ओम्बुड्समॅनान तें सांगचें. पण हितूर GCAन हांव बदनाम जाता. ह्या लोकांक जे सकयल्या पातळीचेर वचून जे कंप्लेनी करता वा हे बदनामी करता पळय तांकां GCAचो मोग आसा काय ना हे गोंयच्या लोकांक कळटलें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.